कोणाचे कोण घेलना लोकांगे रेबो गाळा आगोतन गाडये रेता तो काढणाय दुसरी काढाय मेन मुद्दे पॉइंट कितें अद्या बोट जाय अद्या बोट नाका बोटी पयल परमिशन दिवपाक कोण दिलोले गांवच्या लोकांनी दिलोले दुसऱ्यान चलयत तेन्ना ते सॉल्व जाले आम धोक्या लागून वता हे सगळे आम धोक्या लागून आलोले अदी लोक धोक्या लागून ना बोटी लागले आ धोक्या लागून कोण येताय आदी उलयते सगळे धोक्या लागून खूब पयर पारलेले जगण मत फिशर तो आला मरे त्याचा कोण आला हेच्या भाशेन कोण येता आल्लो ते एक थिंगा एक न्यू फिशिंग जेटी येता आनी थंय आनी दुसरी इश्यू तो क्रुसा इश्यू आहा आनी ताका आमी आतां सरपंचाक सांगलां ती एक्सटेंशन जेटी आहा ती फकत ती रिपेर करची ती आनी थिंगा न्यू जेटी आनी हाडपा न्हू थिंगा आनी दुसरी पळय आतां आमचे क्रुसाज पळय आहा तो म्हणटा ताका 11 PM लास्ट टायमींग आहा म्हणटा आमी ताका तो तर हेचेन दवरता जाल्यार तो ताका शो कोड नोटीस काडटा खंय तो तर हेचेन दवरता जाल्यार आमकां तो 11 o'clock टायमींग नाका ते चड हें जाता चड जाता तेचो ओवर टायम जाता तो ताका 10च करतो 10 म्हज्या हिसपान ताका 10चेर दवरपाचो सरपंच म्हणटा पंचायतीन नवे जेटीक NOC दिल्ली ना नेम पाळिना जाल्यार खंय क्रुजांक शो कॉज नोटीस काडटले एक्सटेंशन ऑफ फिशिंग जेटी वी हैव नॉट गिवन एनीथिंग टू द फिशरीज डिपार्टमेंट आणि आम्ही एक ग्रामसभा रेजोल्यूशन घेऊन राहिलं दॅट वी डोंट वॉन्ट एक्सटेंशन ऑफ फिशिंग क्रूज लायनीचे जे आम्ही ताका परमिशन दिल्ले म्हणजे तो कंडिशन जे आमी कंडिशन घायला ती तो फॉलो अप करून वी वील इश्यू आमी ताका हें करतले शोकॉज काडटले मागीर एक्शन प्रुडंटा खातीर दिशान परब.